बंधन करून कोडी क्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेन आयल्या मी जेवना सोम्याच्या सोम्याचे जुदे मोड्या बांगन मोगाच्या सोम्याचे जेवण हरिकाम बलिदान स्वर्गीचे भूमिका दिता समाधान सोम्याचे मरण जीवितात कारण जीवन या मिसाची ते सवाई पर्या सात सोव्या बर्थडे संदर्भियार गमनिस्तात शिनोल एंजल डिसोजा रेनिटा प्रिया कोलासो अंच्या 29th बर्थडे संदर्भियार अर्गमिसितात पॅट्रिक आणि कुटुंब बर्थडे संदर्भियार गमिस नॅन्सी तशेंच अर्गमिस्तात जेसन आणि जिशल जॅस्मिन डिसिल्वा जॉर्ज पेरेरा सर्व गरजेवंत आत्म्या खातीर मिसितात योवाना फ्रँक पुलगदरींतल्या सरात्म्या खातीर मिसितात डॅनी डेलिस तशेंच रोजलिन मनेला पिरेरा हांच्या 5व्या मरणवार्षिका संदर्भी मिसितात जॉर्ज आणि लेस्टर पिरेरा तशेंच बर्थडे संदर्भी क्लिस्टस कोयलो हांच्या बर्थडे संदर्भार गमिसितात विन्सेंट सुवारिस. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिविता शिवाय देवाक आनिकूय वर्ते देणे दिवंक आमकां साध्य ना कित्याक देवान आमकां ताचे कडेन एक जावंक रचल्यात. जशें जेजून आमच्या पासत आपल्या जिवीत संपून दिलें तशेंच आमी देवाक आनी आमच्या पेल्याक आमचें जिवीत संपून दिवंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या कृपे खातीर प्रत्येक रितीन मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितींत पवित्र परिवेंट घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया सोम्याचो आदार मागया. काळजंतां दोग धरतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम आशक्त आमचे अष्टांगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी घटायेन आमकां भर. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो ताजे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांत तो न्हीद हाडटलो. तो बोग मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालवोंचो ना. करंस
तो नीत हाडटलो. पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तकसो ना वा दमसो ना. द्वीप ताच्या शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणे मळब रचला आनी तें विस्तारलां. जाणे पृथ्वी आनी तातूंत उब जाता तें सगळें आकारलां. जाणे पृथ्वे वयल्या मनशाक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तसो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुर्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अनकरांक बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरलां. देवाचें उतर हें, देवाचे उलोवकार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भिवंक जाय? सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नसते मनीस म्हजे विरोध उठून म्हजी मांसां खावंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड रावलेलेच म्हजे दुस्मन आदळटात आनी पांय सुकोवन पडटात. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. इतलें हांव बरवसून आसां. वय सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रे घेवन राव. सर्वेस्पर उजवाड, तोच म्हजो तारोक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पास्क परबेक 100 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयसर जियेतालो. थंय ताणें जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मोरयेन अर्दे लिटर भर अदीक मोलाचें आपोट जटमांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर ओतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमाळान भरून गेलें. तवळ जेजूच्या शिसांव मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करचार आसलो तो, म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडो दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो? तो सोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्ही. आपणा स्वाधीन आसल्या दुडवाची चिरयेंत घाल्ले सोर काडची संवय ताका आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचेंतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरून घेवन दी. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसतली, पूण हांव तुमचें सोवें सदांच आसोना. जेजू तें आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात्र न्ही, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकी दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले.
प्रधान याजकांनी लाजाराची जिवेशी मारचो निर्धार केलो, कित्याक ताका लागून जुदेवा मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सत म्हणटाले. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतां वाचलें तें वांजेलांतलें वाचप तें घडीत सुमार निमाण्या शुक्राराच्या निमाण्या शुक्राराक 100 दीस आसतना घडलें घडीत. मोरी म्हळ्यार मार्ताची तशेंच लाजरसाची भयण पयले एक फावटी जेजूच्या पांया तळा बसून ताचें उतर आयकल्ली आनी जेजून तिका म्हणलें, तिणें भोव व्हरतो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे थांव तो कोणी व्हरचो नात. हीच मोरी जेजूक एक परमळीक तेल मोलादीक तेल हाडणं मागता. चिंतूंक पुरो कित्याक तिणें तितल्या मोलाचें तेल हाडणं जेजूक मागलें. भोवशा आपलो भाव लाजरस ताका जिवंत केल्ल्या जेजूक अर्गां पाठोवंक वा उपकार बावडोवंक हेर खंयचीच वाट दिसनासतना ताका मागूनपणी आपूण तसो उपकार बावडटा म्हणून तिणें चिंतलें जावं पुरो. पूण जेजू हें घडीत एक विशेश रितीन घेता आनी म्हणटा, जें कितें तिणें केलां तें बरें केलां. आनी मातेव आमी वाचता, आयच्या दिसा वाचलो वांजेल सुवांसो वांजेलांतल्या मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता. वांजेलांत तो म्हणटा, जंय जंय हें घडीत वा बरी खबर परगट करता थंयसर तिचें नांव सांगतलें. जेजूच्या तोंडांत ही उतरां मातेव घालता. म्हळ्यार जेजूक जें कितें तिणें केलें तें मानवलें म्हण अर्थ. पूण ह्या घडिताक जेजू दुसरोच अर्थ दिता आनी म्हणटा, जें कितें तिणें केलां तिणें म्हज्या मरणाक तयार जावन केलां. तिणें म्हाका आदी फुडेंच मागलां आनी जी बली हांवें भेटोवंक आसा त्या बलयेक तयाराय तिणें केल्या. पूण आयच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव जुदासान उलयल्लीं पयलीं उतरां. हाचे पयलीं तो उलोवना म्हणून न्ही, पूण वांजेलांत ताची पयलीं उतरां उलयलीं उतरां आयचे दीस आयकत हांव. पयले फावटी उलयलो म्हणलें बरें. आनी तो म्हणटा, कित्याक हो बिबाड, कित्याक इतल्या मोलाचें तेल हाडणं जेजूच्या पांयांक वा तकलेक वतून विबाड करतात. ह्याच जेजून म्हणलें न्ही गे, दुबळीं जावन आसात सर्गेचीं आनी तांकां आमी जें कितें करता तें म्हाकाच तुमी करतात म्हूण जेजून सांगलां न्ही गे. हर एक बॉडी जेजून दुबळ्यांची पार्थ घेतल्या न्ही गे. जेजू दुबळ्यांचो पक्षेन तो रावलो न्ही गे. पूण आज कित्याक हें इतल्या मोलाचें तेल हाडणं ताच्या पांयांक वतानाय जेजू म्हणटा, हांव बरें केलें बरें केलें. कित्याक म्हणटा? जेजू हांगासर आपल्या शिसांक सांगोंक सोदता की ताच्या सांगात आसले सगळे दादले शिस एका वरनी एक देण्या म्हणून येता. जावं पुरो जुआंव, जाको, पेद्रो ताका लागशिले. जेजू ह्या घडये खंयच्या परिस्थितींत आसा, ताच्या काळजांत मनांत कसले आटेविटे आसात तें समजूंक ते सकले नात. तांचे सांगता हेर शिसी आसले, पूण जेजू खंयच्या रितीन आपणा भितर तो कस जाता, खंयच्या आट्याविट्यांनी आसा तें समजूंक कोणाकच साध्य जावंक ना. थंयसर नातानाएल आसलो म्हळ्यार बार्तोलोमेव, जाका जेजून पळयल्ल्या पयल्या घडये म्हणलें, तूं सर्गी देवदूत देंवलेले आनी सडलेले तूं पळयतलोय. असली दिश्ट ताका दिल्ली जाल्यार जेजूच्या काळजांत कितें घडता तो खंयच्या आट्याविट्यांनी आसा म्हणून समजूंक ताकाय साध्य जावंक ना. जुआंव जेजूक लागशिलो म्हूण तो सांगता, तरी पूण लागशिल्ल्या त्या शिसाक सयत जेजू खंयच्या कश्टार आसा म्हणून समजूंक जावना. पूण एक स्त्री तिका जेजून म्हणलें, तिणें बरो वांटो वेंचून काडला. म्हळ्यार तितल्या सूक्ष्मयेन जेजूक ती आयकतली आनी भोवशा जेजूक भोगलें ही जावन आसा स्त्री, हिका म्हज्या कश्टाची झळक आसा.
तिका जें कितें हांव आटे विटे बघून आसा तिका समजता. आनी जेजू म्हणटा दुबळीं सदांच तुमचे सांगात आसात. आर्थीक रितीन कश्टोवची दुबळीं सदांच तुमचे सांगात आसात, पूण हांव तुमचे सांगात आसचो ना. त्या देखून जी करणी तिणें केल्या ती ह्या घडये ती सारकी जावन आसा. आनी मुखारून जेजू आमकां एक संदेश दिता. तो संदेश जावन आसा आमी करची सेवा जेजू उणें केन्नाच ती सेवा जायना. चिंतूंक पुरो तें कशें संवसारांत दुसरे सगळे सेवा करतात, सगळे सेवा करतात, जें कितें जेजू नासतना सेवा करूंक जायना गे खरें. पूण तांतूं जायते डेंजर्स आसात. जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवनपण देगेक दवरून केल्ली सेवा त्या सेवेंत स्वप्रतिश्ठा आसता. जें कितें हांव करता तांतूं म्हाका कितलें मेळटा म्हणली एक स्वप्रतिश्ठा आसता वा स्वार्थ आसता. भायल्यान दाखयना जाल्यार जें कितें हांव करता ताचे तो म्हाका कांय पूण एक उपकार बावडची एक उतर म्हणजे आसूंक जाय म्हणून आमच्या मतींत आसता. पूण खंयसर जो कोण एक क्रिस्तांव जेजूचें कश्ट मरण आनी जिवनपण समजून जें कितें हांव करता तें त्या मनशा पासत न्हय जेजू खातीर करता म्हण तो चिंता, ताका थंय तसली अपेक्षा आसना. कित्याक ताका येदोळूच प्रतिफळ जेजूतन मेळोन जाला. आनी जें कितें एका दुबळ्याक तो कितें करता जाल्यार तें त्या दुबळ्या खातीर करता म्हणून न्हय जेजू खातीर करता. ताचे कश्ट ताणें नियळ्ळ्यात, ताचें जिवनपण तो जाणा आनी सासणाचें जिवीत जेजून बसयलां देखून त्या सासणाच्या जिविताक बसत तो तें करता. त्या देखून थंयसर ताचें तें स्वप्रतिश्ठा जावंक पुरो, कोणेंय कितें म्हाका बरें म्हणची म्हणली आशा जावंक पुरो, कसल्याय रितीचो स्वार्थ थंयसर आसना. देखून जी सेवा आमी करता जेजूक भायर दवरना तर ती सेवा जायना. जे सेवेंत जेजू ना ती सेवा जायना. देखून जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवनपण समजून केल्ली सेवा ती दुबळ्यांक पावता मात्र न्ही ती सोम्याकी मानता. असले एक दिश्ट आमकां समेस्तांक मेळोवन दी म्हण आयच्या दिसा मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्यातंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र बेचादोबाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, आमी बेडयता ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणान अपैंच करच्याक जेजूच्या कश्टा मरणाचो यज्ञ तुवेंच आमच्या हातांनी दयाळेन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं गडितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेच पोतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. वंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता तुका जय. वंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस स्मरण सुसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot pergatoya. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan sara. Oh bawarta sogot, ami pergata. Jesu novian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी चेज गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती सांजू सेतीचो पती भगवंत दूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंतरान शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव अशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दांडेपणां दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी.
सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परव शारात रेखलाक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन प्रार्थया दयाळ बापा सदां तुज्या भुरग्यांच्या संगाता राव ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपण दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे आत्मे तुवें पोसले तर आतां मोगाळ जागृतकायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगांत सदां काळ सांबाळ
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो ओसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आमच्या खुशी भरताय Cristuso patlak permuso asal manikolya dotek suknya tutna makasuwa osigacha musushi samcha kushi vortai Christus patlau kermoso Mogal putra soven Angwan Maria Shirvani Vamka Bagyan gustaचे kurvein यावर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन